What are the signs and symptoms? सो रुमॅटॉइड आर्थरायटीस जशें वर्ड सांगता आर्थरायटीस म्हळ्यार सांध्यांक सूज येवप. सो खंयचे जॉयंट्स हातून इन्वॉल्व जावपाक शकता. सो जर तुमी म्हजो हात पळयता जाल्यार मोस्टली रुमॅटॉइड आर्थरायटिसान हे आमचे हाताचे बारीक जॉयंट्स जे असतात ते इन्वॉल्व जातात. सेम वे अशेच बारीक जॉयंट आमचे पांयाचे सुद्दां असतात ते सुद्दां इन्वॉल्व जावपाक शकता मेजरली. हाचेच बरोबर आमचे रिस्ट जॉयंट, एल्बो जॉयंट प्लस एंकल जॉयंट एज वेल एज नी जॉयंट इन्वॉल्व जावपाक शकता. द व्हेरी इम्पॉर्टंट सिम्पटम्स वीच वन गेट्स विथ रुमॅटॉइड आर्थरायटीस म्हळ्यार पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस. सो स्टिफनेस म्हळ्यार सकाळी उठल्या फुडें हात आनी जॉयंट्स अशे घट्ट जाल्ल्या बरी दिसता आनी जशें अर्दवर वरभर जाता आनी मनीस आपली एक्टिविटी सुरू करता तशें ते हळू हळू करून सैल जावपाक लागता. सो दीज आर द व्हेरी अर्लियस्ट सिम्पटम दॅट वन कॅन गेट विथ रुमॅटॉइड आर्थरायटीस. जर हे सिम्पटम घेवन हो पेशंट डॉक्टरा कडेन वता आनी ह्या लेवलाचेर जर हे दुयेंस डायग्नोज जाता फावो त्या रितीन आनी ट्रिटमेंट जाता जाल्यार पेशंट लायफ भर विदावट एनी डिफॉर्मिटी, विदावट एनी डॅमेज आनी अपंगूळपणा जायनासतना जगपाक शकता. पूण द प्रॉब्लम विथ द डिसीज इज आमी जेन्ना ह्या एज ग्रुपान हे दुयेंस जाता तेन्ना खूबदां आपल्या कामा खातीर नाजाल्यार वेवसाया खातीर नाजाल्यार करियरा खातीर इग्नोर जाता. पेशंट पेन किलर्स घेतात आनी कशे तरी इग्नोर करतात. सो जेन्ना हे अशें जाता तेन्ना हे दुयेंस वाडत वता. सो टू से इन सिंपल वर्ड्स रुमॅटॉइड आर्थरायटीस म्हळ्यार द हावस इज ऑन फायर. लायक आमी हार्ट अटॅकान म्हणटात की देर इज अ गोल्डन पिरियड. ब्रेन स्ट्रोकान म्हणटात की देर इज अ गोल्डन आवर वेन अ पेशंट शूड गो टू अ डॉक्टर. सेम वे एंड नॉट टू एक्झॅजरेट there is rheumatoid arthritis also has a golden period. So if you go to a doctor during this golden period you can तुमकां कशेंच फुडें डिफॉर्मिटी जावचे न्ही हे एक डॉक्टर एन्श्योर करपाक शकता.